म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. संवसारांतल्या सगळ्यांत व्हड आनी जिवंत अशे लोकशायेंतल्या सगळ्या नागरिकांक देशाच्या 72व्या प्रजासत्ताक दिसाचे पूर्वसंध्येक उर्बेभरीत परबीं. विविधतायेन समृद्ध अशा आमच्या देशांत कितल्योशोच परबो मनयतात. पूण आमच्यो राष्ट्रीय परबो आमी सगळे देशवासी मनांत राष्ट्रप्रेमाची उमेद जागयत मनयतात. प्रजासत्ताक दिसाची राष्ट्रीय परबूय आमी पुराय उर्बे उमेदीन मनयतनाच आमचो राष्ट्रीय बावटो आनी संविधानाचे प्रती सन्मान आनी आस्था उक्तायतात. आयचो दीस देश विदेशांत रावपी सगळ्या भारतीयां खातीर खूब महत्वपूर्ण आसा. आयच्याच दिसा 71 वर्सां आदीं आमी भारतीयांनी आमचें अद्वितीय संविधान आपणावन अधिनियमीत आनी आत्मर्पीत केल्लें देखूनच आयज आमच्या सगळ्यां खातीर संविधानाच्या आधारभूत जिणे मुल्यांचेर खोलायेन विचार करपाची संद आसा. संविधानाचे उद्देशिकेंत नमूद केल्ल्यो न्याय, स्वातंत्र्य, समता आनी भावपणाची जिणेमुल्यां आमच्या सगळ्यां खातीर एक आदर्श आसात. आमी आस्त बाळगितात की फकत शासनाची जापसालदारकी बाळगुपी लोकूच न्हय, जाल्यार आमी सगळे सामान्य नागरिकूय ह्या आदर्शांक निश्चेवान आनी निश्ठेन पाळो दितले. लोकतंत्राचो आदार दिवपी ह्या 4 आदर्शांक संविधानाचे सुरवातीकूच दिवपाचो निर्णय आमच्या जाणकार संविधान निर्मात्यांनी खूब विचार विनिमय करून घेतिल्लो. ह्या आदर्शांनीच आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामाक दिशा दिल्ली. बाळ गंगाधर टिळक, लाला लजपतराय, महात्मा गांधी आनी सुभाषचंद्र बोस ह्या सारख्या म्हान जननायकांनी आनी विचारकांनी आमच्या स्वातंत्र्य संग्रामाक प्रेरीत केल्लें. मायभुंयेच्या भांगराळ्या फुडारा विशींच्यो तांच्यो कल्पना वेगवेगळी आसली, पूण न्याय, स्वातंत्र्य, समता आनी भावपणाच्या मुल्यांनी तांच्या सपनांक एकाच धाग्यान बांदपाचें काम केलें. हांव येवजितां आमी सगळ्यांनी भूतकाळांत आनी फाटल्यान वचून जाणा जावंक घेवंक जाय की ही मुल्यां आमच्या राष्ट्र निर्मात्यां खातीर आदर्श कित्याक जालीं. हाची जाप स्पश्ट आसा. अनादी काळा सावन ही धर्तरी आनी हांगाची सभ्यताय ह्या जिणेमुल्यांक सांबाळून दवरता. न्याय, स्वातंत्र्य, समता आनी भावपण आमच्या जिणे दर्शनाचे शाश्वत सिद्धांत आसात. तांचो अखंडीत प्रवाह आमचे सभ्यतायेचे सुरवेक सावन आमची सगळ्यांची जीण समृद्ध करत आयला. दर एके नवे पिळगेची ही लागणूक आसा की वेळाक अनुसरून ह्या मुल्यांची सार्थकता स्थापन करप. आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी हे लागणुकेक आपल्या तेंपार बरे तरेन पाळो दिल्लो. तेच तरेन आयच्या संदर्भांत आमकांय ह्या मुल्यांक सार्थक आनी उपेगी करपाचें आसा. ह्या सिद्धांताच्या आदारान उजू मार्गार आमची विकास यात्रा निरंतर मुखार वचत रावंक जाय. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, इतल्या विशाळ लोकसंख्या आशिल्ल्या आमच्या देशांत खाद्यान्न आनी डेअरी उत्पादनांत आत्मनिर्भर करपी आमच्या शेतकार भाव भयणांचें सगळे देशवासी काळजांतल्यान अभिनंदन करतात. प्रतिकूल सैमीक परिस्थितींत कितलींशींच आव्हानां आनी कोवीड सारकी आपत्ती येवनूय आमच्या शेतकार भाव भयणींनी कृशी उत्पादनांत कसलोच उणाव पडूंक दिलो ना. हो कृतज्ञ देश आमच्या अन्नदाता शेतकाऱ्यांच्या कल्याणा खातीर पुरायपणान बांदील आसा. जे तरेन आमचे कश्टकरी शेतकार देशाची खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करपांत यशस्वी जाल्यात, तेच तरेन आमचे सेनेंतले वीर जवान खडतर परिस्थितींतूय देशाच्या शिमांची सुरक्षा सुनिश्चित करतात. लडाख स्थित सियाचीन आनी गलवान देंगणांत -50 ते 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमानांत शिंयाची पर्वा करिनासतना जैसलमेरांत 50 डिग्री सेंटीग्रेडा परस चड तापमानांत रखरखीत वतांत धर्तरी, मळब आनी विशाळ पर्वतीय क्षेत्रांत आमचे जवान भारताचे सुरक्षिततायेची जापसालदारकी बेस बरे तरेन सांबाळटात. आमच्या सैनिकांचे बहादुरीचो, देशप्रेमाचो आनी बलिदानाचो आमकां सगळ्या देशवासियांक अभिमान आसा. खाद्य सुरक्षा, सैन्य सुरक्षा, आपत्ती आनी दुयेंसांत सुरक्षा आनी विकासाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमच्या विज्ञानिकांनी आपल्या योगदाना वरवीं राष्ट्रीय यत्नांक बळगें दिलां. अंतराळा पासून शेतां भाटां मेरेन
शिक्षणापासून हॉस्पिटलां मेरेन विज्ञानिकांनी आमची जीण आनी काम अदीक फुलयलां. दीस रात मेहनत करून कोरोना व्हायरसाक डिकोड करून आनी खूब थोड्या वेळा भितर वाशीन विकसीत करून आमच्या विज्ञानिकांनी पुराय मनीसकुळयेच्या कल्याणा प्रती एक नवो इतिहास रचला. देशांत हे महामारीक आळाबंद हाडपा खातीर आनी विकसीत देशांचे तुळेंत मरणाचो आंकडो मर्यादीत दवरपांत आमच्या विज्ञानिकांनी दोतोर, प्रशासन आनी हेर लोकां वांगडा रावन मोलादीक योगदान दिलां. अशे तरेन आमचे सगळे शेतकार, जवान आनी विज्ञानीक खाशेल्या अभिनंदनाक पात्र आसात. आनी कृतज्ञ राष्ट्र प्रजासत्ताक दिसाचे ह्या शुभ मुहूर्तार ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या वर्सा जेन्ना पुराय मनीसकूळ विक्राळ अशे आपत्तीक तोंड दिवन खर्शेल्ली, त्या वेळार हांव भारतीय संविधानाच्या मूल तत्वांचेर मनन करतालों. हांव मानतां की भावपण ह्या आमच्या संविधानाच्या आदर्शाच्या बळग्यारूच ह्या संकश्टांक आमकां यशस्वीपणान तोंड दिवप शक्य जालां. कोरोना व्हायरस रुपी राकेसाक देशवासियांनी परिवारा सारकें एकजूट जावन अनुकरणीय त्याग, सेवा आनी बलिदानाची वळख दाखोवन एकमेकांचें रक्षण केलां. हांव हांगा ज्या दोतोरांचो, नर्शींचो, भलायकी कर्मचाऱ्यांचो, भलायकी सेवेकडेन संबंद आशिल्ल्या प्रशासकांचो आनी सफाय कामगारांचो उल्लेख करूंक सोदता, जाणीं आपलो जीव धोक्यांत घालून दुयेंतींची सेवा केल्या. जायत्या जाणांनी आपलो जीवूय वगडायला. त्याच वांगडा हे महामारीन लागीं 1.5 लाख नागरिकांक आपल्या चपक्यांत घेतला. ह्या सगळ्या शोकमग्न जाल्ल्या कुटुंबां प्रती हांव म्हजी संवेदना प्रगट करतां. कोरोना आडच्या झुजांत सगळ्यांत पयले सुवातेर योद्धांच्या रुपांत आमच्या सादारण नागरिकांनी असाधारण योगदान दिलां. फुडले पिळगेंतले लोक जेन्ना ह्या काळाचो इतिहास वाचतले, आयकतले, तेन्ना अचकीत आयिल्ल्या संकश्टाक ज्या धाडसान तुमी सगळ्यांनी जे तरेन तोंड दिलां तें पळोवन ते सेर्त श्रद्धेन नतमस्तक जातले. भारताची वाडटी लोकसंख्या, सांस्कृतीक परंपराची विविधताय आनी सैमीक आनी भूगोलीक आव्हानाक लागून कोविडा पासून बचावाचे उपाय करप आमच्या सगळ्यां खातीर खूब व्हडलें आव्हानात्मक काम आसलें. आव्हानाखेरीज ह्या व्हायरसाच्या प्रकोपाक आडावपांत आमी खूब यशस्वी जाल्यात. ह्या गंभीर आपत्तीखेरीज कितल्याशाच क्षेत्रांनी आपलो कारभार यशस्वीपणान फुडें व्हेला. हे महामारीक लागून आमच्या भुरग्यांच्या आनी तरणाटे पिळगेच्या शिक्षणाचे प्रक्रियेक बादा येतली असो धोको निर्माण जाल्लो. पूण आमच्या संस्थांनी आनी शिक्षकांनी नवें तंत्रगिन्यान बेगोबेग आपणावन हें सुनिश्चित केलें की विद्यार्थ्यांचें शिक्षण निरंतर चलतलें. बिहारा सारकें चड लोकसंख्या आशिल्लें राज्य आनी जम्मू काश्मीर आनी लडाख ह्या सारक्या दुर्गम आनी आव्हानां आशिल्ल्या क्षेत्रांनी स्वतंत्र, निश्पक्ष आनी सुरक्षीत वेंचणूक घेवन आमच्या लोकतंत्र आनी वेंचणूक आयोगान मोलाचो वावर केला. तंत्रगिन्यानाच्या आदारान न्यायपालिकेन न्याय दिवपाची प्रक्रिया चालूच दवरली अशी ही वळेरी खूब व्हडली आसा. अर्थीक गतविधी सुरू करपा खातीर अनलॉकिंगाची प्रक्रिया सादूरताये सयत टप्प्याटप्प्यान लागू केली. ही पद्दत सफळ जाल्या आनी अर्थवेवस्थेंत परत एक पावट घटसाणेचे संकेत मेळूंक लागल्यात. हालींच सुरू केल्ले जीएसटीची रेकॉर्ड वाड आनी विदेशी निवेशा खातीर आकर्शक अर्थवेवस्थेच्या रुपांत भारताची उबारणी नेटान जावपी आमची इकॉनॉमीक रिकव्हरीची सूचक आसा. सरकारान मध्यम आनी लघु उद्देगांक प्रोत्साहीत केला. सोपी रिणां दिवन उद्देगांक उर्बा दिल्या आनी वेपारांत इनोव्हेशनाक प्रेरीत करपा खातीर कितलींशींच पावलां उबारल्यात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या वर्साचे विपरीत परिस्थितीन आमच्या त्या संस्कारांक जागयला जी आमच्या काळजांत सदां काळ राबितो करून आसात. वेळाक अनुसरून आमच्या देशवासियांनी दर एका क्षेत्रांत आपलें तांकीचें दर्शन घडयलें आनी स्वता आदीं दुसऱ्याचें हित पळोवपांत समाधान मानलें. समस्त मनीसकुळये खातीर सहानुभूती, सेवा आनी भावपण ह्या सारक्या भावनांनी हजारांनी वर्सां आमकां एकवटान दवरल्यात. आमी भारतवासी मनीसकुळे खातीर जगतात आनी मरतातूय. ह्या भारताच्या आदर्शांक
कवी मैथिली शरण गुप्तान ह्या उतरांनी उक्तायला. उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती. अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है की जो मनुष्य के लिए मरे. माका विश्वास असा की मनशामध्ये आशिल्ली ही उपाट प्रेम आणि बलिदानाची भावना आमच्या देशाक प्रगतीचे तेंगशेर व्हरून पावयतली. म्हज्या मतान 2020 हें वर्स देख दिवपी वर्स मानूंक जाय. फाटल्या वर्सांत सैमान खूब उण्या काळांत आपलें नितळ आनी निर्मळ रूप परत मेळयिल्लें. अशी नितळ निवळ सैमीक सोबीतकाय खूब दिसां उपरांत पळोवंक मेळ्ळी. अशे तरेन सैमान स्पश्ट संकेत दिला की ल्हान ल्हान यत्न फकत मजबुरी न्हय पूण व्हड यत्नांक उत्तेजन दितात. म्हाका विश्वास आसा की फुडाराक अशे तरेची महामारीची संकश्टां उणी करपाच्या हेतान जलवायू परिवर्तनाच्या मुद्द्याक संवसारीक पावंड्यार प्राधान्य दितले. मोगाळ देशवासियांनो, आपत्तीचो हावको बदलपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी आत्मनिर्भर भारत अभियान जाहीर केलां. आमची लोकशाय, आमचे कर्मठ आनी प्रतिभावान देशवासी, भोव करून आमची तरणाटी पिळगी आत्मनिर्भर भारत निर्माण करपाच्या आमच्या यत्नांत आपल्योय समिधा घालूंक लागल्यात. वस्तू आनी हेर सेवा दिवपा खातीर आमच्या देशवासियांची मागणी पूर्ण करपा खातीर घरगुती यत्नां वरवीं आनी ह्या यत्नांत आधुनीक तंत्रगिन्यानाच्या प्रयोगानूय ह्या अभियानाक शक्त मेळूंक लागल्या. ह्या अभियानाच्या आदारान मायक्रो, स्मॉल आनी मिडियम एंटरप्रायझांक उत्तेजन दिवन आनी स्टार्टअप इकोसिस्टमाक अदीक घटमूट करून अर्थीक विकासा वांगडाच रोजगार तयार करपाची पावलां उबारल्यात. आत्मनिर्भर भारत अभियान एक जन आंदोलनाचें रूप घेवंक लागलां. हें अभियान आमचे ते राष्ट्रीय संकल्प पूर्ण करपाक आदार थारतले जे आमी नव्या भारताच्या कल्पना सयत देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्सा मेरेन म्हणजेच 2022 वर्सा मेरेन मेळोवपाची मोख दवरल्या. दर एका कुटुंबाक सगळ्यो सुविधा आशिल्लीं घरां दिवपा सयत शेतकाऱ्यांची येणावळ दुपेटीन करपा मेरेन अशा महत्वपूर्ण मोखी मेरेन पावलां मारून आमच्या स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्साच्या इतिहासीक पावंड्यार पावतले. नव्या भारताचो समावेशी समाज हो निर्माण करपा खातीर आमी शिक्षण, भलायकी, पुष्टीक आहार, वंचीत वर्गांचे कल्याण आनी बायलांच्या कल्याणाचेर विशेष भर दितले. आमचें अशें मत आसा की विपरीत परिस्थितींतल्यान कसली ना कसली शिकवण मेळटा. ताका तोंड दिवन आमची शक्त आनी आत्मविश्वास वाडटा. ह्या आत्मविश्वासा वांगडा भारतान कांय क्षेत्रांनी व्हडलीं पावलां मारल्यात. पुराय गतीन फुडें वचपी आमच्या अर्थीक सुदारणांनी वेगळें रूप घेवन नवे कायदे करून कृशी आनी कश्टकरी क्षेत्रांत अशें सुदारप केलां जें खूब काळ मेरेन अपेक्षीत आसलें. सुरवातीक ह्या सुदारणां विशीं मनांत दुबाव तयार जावं येता, पूण कसलोच दुबाव ना की शेतकाऱ्यांच्या हिता खातीर सरकार पुरायपणान बांदील आसा. सुदारणाच्या संबंदात शिक्षणाच्या क्षेत्रांत व्यापक सुदारणा उल्लेख करपा सारकी आसा. ह्यो सुदारणा खूब काळ मेरेन अपेक्षीत आसल्यो. हेवूय कृशी आनी कश्टकरी सुदारणांच्या समान म्हत्वपूर्ण आसात, पूण कांय चड संख्येन आशिल्ल्या लोकांचे जिणेंत परिणाम करपी आसात. 2020 वर्सा जाहीर केल्ले राष्ट्रीय शिक्षा नितींत प्रौद्योगिकी वांगडा परंपरेचेरूय भर दिला. हे वरवीं एक अशा नव्या भारताची बुन्याद घाल्या जी आंतरराष्ट्रीय माचेर ज्ञान केंद्राच्या रुपान वयर सरतली अशी अपेक्षा आसा. नवी शिक्षणीक प्रणाली विद्यार्थ्यांचे आंतरीक प्रतिभेक विकसीत करतली आनी तांकां जिणेच्या आव्हानाक तोंड दिवपांत सक्षम करतली. सगळ्या क्षेत्रांत संकल्प आनी दृढता वांगडाच मुखार वचपाचे बरे परिणाम दिसूंक लागल्यात. कोरोनाच्या लागीं एका वर्साच्या खडतर अशे अग्नी परिक्षे खेरीज भारत निर्शंक ना, पूण आत्मविश्वासान वयर सरूंक लागला. आमच्या देशांत अर्थीक मंदी थोड्या काळा खातीर जाल्या. आतां आमची अर्थवेवस्था परत एक फावट गती घेवंक लागल्या. आत्मनिर्भर भारतान कोरोना व्हायरसा पासून वाटावपा खातीर आपली स्वताची अशी लस तयार केल्या. आतां खूब व्हडा प्रमाणांत जें लसीकरणाचें अभियान चलता
तें इतिहासांत अशे तरेचो सगळ्यांत व्हड असो प्रकल्प जातलो. हो प्रकल्प यशस्वी करपा खातीर प्रशासन आनी भलायकी सेवे कडेन संबंदीत आशिल्ले लोक पुरायपणान कार्यरत आसात. हांव देशवासियांक उलो मारतां की तुमी सगळीं मार्गदर्शक तत्वां पाळून आपले भलायकेच्या हिता खातीर ह्या वाशीन रुपाच्या संजीवनीचो लाभ मुजरत घेयात आनी लसीकरण करात. तुमची भलायकीच तुमचे उदरगतीचे मार्ग उक्ते करता. आज भारताक खऱ्या अर्थान फार्मसी ऑफ द वर्ल्ड म्हणटात, कारण आमी कितल्याशाच लोकांची दुयेंसां उणी करपा खातीर आनी महामारीचेर आळो घालपा खातीर वखदां आनी भलायकी सेवेचीं हेर उपकरणां संवसारांतल्या कोनशा कोनशांनी पावयतात. आतां आमी वाशीन लेगीत हेर देशांनी पावयतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फाटल्या वर्सा जायत्या क्षेत्रांनी कितलींशींच आव्हानां आमचे मुखार आयलीं. आमकां आमच्या शिमांचेर विस्तारवादी गतिविधींक तोंड दिवचें पडलां, पूण आमच्या शूरवीर सैनिकांनी तांकां परती जाप दिल्या. अशें करतना आमच्या 20 जवानांक वीरगती फावो जाल्या. सगळे देशवासी त्या अमर जवानां प्रती कृतज्ञ आसात. पूण आमी शांती खातीर आमच्या वचनाक बांदील आसात. तरी पूण आमचें लश्कर, वायुसेना आनी नौसेना आमचे सुरक्षे आड कसलीय आजनेरी मोडून काडपा खातीर पुराय तयारे सयत तैनात आसात. दर एके परिस्थितींत आपल्या राष्ट्रीय हितांचें रक्षण करपा खातीर आमी पुरायपणान सक्षम आसात. भारत सुदृढ आनी सिद्धांतांचेर चलता हें आंतरराष्ट्रीय समुदायाक बेस बरें खबर आसा. भारतान प्रगतीचे वाटेर मुखार वतना विश्व समुदायांत आपलें वेगळेंच स्थान निर्माण केलां. फाटल्या कांय वर्सांत भारताचो प्रभाव क्षेत्र अदीक विस्तृत जाला आनी तातूंत संवसारांतलीं व्यापक क्षेत्रांय आस्पावल्यात. ज्या असाधारण समर्थना वांगडा ह्या वर्सा भारतान अस्थायी वांगड्यांच्या रुपांत सुरक्षा परिशदेंत प्रवेश केला, तें वाडट्या प्रभावाचें सूचक आसा. संवसारीक पावंड्यार राजकारण्यां वांगडा आमचे संबंद अदीक वाडल्यात. आपले बळिश्ट लोकशायेच्या बळग्याचेर भारतान एक जबाबदार आनी विश्वसनीय राष्ट्राच्या रुपांत आपले फाटे वाडयल्यात. ह्या संदर्भांत हें आमच्या सगळ्यांच्या हिताचें आसा की आमी आमच्या संविधानांतल्या विहित आदर्शांक सूत्रवाक्या प्रमाण सदांच यादीन दवरतले. हांवें हें आदीं सांगलां आनी आयज परत एक फावट सांगतां की राष्ट्रपिता महात्मा गांधींचे जिणेचेर आनी विचारांचेर मनन करात. आमचे दिसपट्टे जिणेचे ते वांटो जावंक जाय. आमी हर तरेन यत्न करूंक जाय की समाजाचो एकूय वांगडी दुख्खी वा पिडेस्त उरूंक जायना. समता आमच्या प्रजासत्ताकाच्या महान यज्ञाचो बीज मंत्र आसा. समाजीक समताचो आदर्श दर एके व्यक्तींचें व्यक्तिमत्व घडयता, जातूंत आमचे ग्रामवासी, बायलां, अनुसूचित जाती आनी जनजाती सयत उपेक्षीत आशिल्ले दुर्बळ, दिव्यांग लोक आनी जाणटे सगळे आस्पावतात. अर्थीक समताचो आदर्श सगळ्यांक समान संदी दिवप आनी मागास वर्गांतल्या लोकांक आदार सुनिश्चित करप आमचें संविधानीक दायित्व स्पश्ट करता. सहानुभुतीची भावना परोपकाराच्या कार्यांक लागूनच अदीक बळिश्ट जाता. आमचे मदल्या भावपणाचो नैतीक आदर्शूच आमचे वाटेवयलो मार्गदर्शक जावन आमच्या फुडले सामुहीक यात्रेचो मार्ग प्रशस्त करतलो. आमकां सगळ्यांक संवैधानीक नैतिकतेच्या ह्या मार्गावयल्यान निरंतर चलपाचें आसा, जाचो उल्लेख बाबासाहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकरान 4 नोव्हेंबर 1948 ह्या दिसा संविधानाचो मसुदो संवसारा मुखार हाडपा वेळार संविधान सभेच्या आपल्या भाशणांत केल्लो. तांणी स्पश्ट केल्लें की संवैधानीक नैतिकता हाचो अर्थ संविधानांत दिल्लीं मुल्यां मानून घेवप. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमच्या प्रजासत्ताकाचे स्थापनेचो उत्सव मनोवपाच्या निमतान म्हजें लक्ष विदेशांत आशिल्ल्या आमच्या भाव भयणां कडेन वता. प्रवासी भारतीय आमच्या देशाचे गौरव आसात. दुसऱ्या देशांनी रावतल्या भारतीयांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी यशाची तेंगशी गाठल्या. तातूंतले कांय जाण राजकारणाच्या उंचेल्या पदार पावल्यात, जाल्यार कांय जाणांनी विज्ञान, कला, शिक्षण, समाजसेवा आनी वेपार ह्या क्षेत्रांनी मोलादीक योगदान दिलां. तुमी सगळे प्रवासी भारतीय
आपले वर्तमान कर्मभुंयेची शान वाडयतात. तुमच्या सगळ्या पुर्वजांची भूंय भारतांतल्यान हांव तुमकां प्रजासत्ताक दिसाची उर्बेभरीत परबीं दितां. आमची सशस्त्र दळां, निमलश्करी दळां, पुलिसांचे जवान आपल्या कुटुंबापासून पयस रावन परब मनयतात. ह्या सगळ्या जवानांचें हांव खासा अभिनंदन करतां. हांव परत एक फावट तुमकां सगळ्या देशवासियांक प्रजासत्ताक दिसाची परबीं भेटयतां. देव बरें करूं. जय हिंद.